ग्रामपंचायत आमकां हांगा म्हणटलें की सनातन अशें म्हणल्यार इलिगल पार्किंग करता दवरला म्हणून तेन्ना आमी सॅटिस्फॅक्शनाक येयले जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन गाडी पार्किंग इलिगल काय लिगल आमी म्हणूंक शकना कारण लोक हांगा जेन्ना आमी काही पयलीं वर्सां तयार जावन येयलो तेन्ना आमी तेंचे कडेन विचारलें की तुमी हांगा पार्किंग करता तुमी इलिगल पार्किंग करता जावं ना तेंच्या टायमार तेमी आमकां सांगतले की हेजी हे जागा आसा ती ओनरशीप घेतली जे ओनर आसा ते ओनर तांकां विचारलें ओनर कोण विजू पेन्से म्हणून तांकां नांव सांगलें आनी तेणी तांकां पार्किंग करपाक ही एरिया दिलो तेणी तांकां एफिडेवीट दिल्लें ते अंडरटेकींग दिल्लें की आपले जागेर तुमी पार्किंग करचें मागीर फाटले 28 तारखेचे ग्रामसभेचे जे पर्सन इश्यू येयलो की हांगा लोकांक त्रास जाता पार्किंग आमकां काडचें म्हणटकीर आमी आयज तें इन्स्पेक्शन केलें आता इलिगल काय लिगल हे आमी आतां अजून प्रूव करूंक शकना कारण ह्यो एक्विजिशन प्रोसेस चल्ला काय ना ते आमकां PWDक लेटर पत्र व्यवहार करून आमचे डिटेल घेतलो तेच्या नंतरूच हेजेर कितें कारवाय कांयतरी उलोवंक शकना कारण लिगल काय इलिगल म्हणपा आदी आमी जाग्याच्या बाबतींत लँड एक्विजिशन प्रोसेसा बद्दलूय आमकां काही म्हायती आसपाक जाय आमी हे सगळे पत्र व्यवहार करून त्या डिपार्टमेंटान आमी तेजी म्हायती घेवन मागीर फुडलें कितें आसता आमी सविस्तर तेजेर कितें काम म्हणजे जे इलिगल लिगल तेच्या नंतरूच आमी तें काम करपाचें सौरभ लोटलीकर कितें प्रश्न कितें आसलो फाटल्या ग्रामसभेक आमच्या बांदोडेच्या खास करून रामनाथी कवळ्या ह्या सगळ्या लोकांनी एक ठराव घातलो पंचायतीन की हो जो रूट आसा हांगा थंय अजिबात चलूंक मेळना तुमी मुद्दम पळयात एका सायडीन हांगा वाट ना थंय कळी आसा आनी एक सायडीन कंप्लीट हे इनलिगल पार्किंग आसा आनी ही कोणाची ओनरशीप न्ही ओनरशीप आसल्यार हांगा डामोर कसो घातलो ते पयलीं पळया तुमी हे ऑलरेडी हांगा PWDन डामोर घातिल्लो आसा आनी ही पाथ वे आणि स्पेशली हांगाच आमी कित्याक म्हणटा कारण की शांतादुर्गा देवस्थान ते रामनाथ देवस्थान ते टुरिस्ट चलत येतात आपल्यो गाडयो थंय दवरता आनी चलत येतात हो वॉकिंग ट्रॅक एक्चुली हांगा हेणी हे खंयच्यो आनी एक तर ह्यो सगळ्यो अननोन गाडयो आसात तेजेय बी व्हेरिफिकेशन जाता तेजेरूय आमी कंप्लेन करपाचें आसा पूण मेन ग्रामस्थांनी मुद्दो मांडला की ही वाट आमकां क्लियर जाय चलपा खातीर त्या खातीर तो ठराव मान्य जालो पंचायतीन त्या प्रमाणे आज हें सायट इन्स्पेक्शन जालां